नमस्कार. स्कील डेव्हलपमेंट आणि स्कील डेव्हलपमेंटाचेर ITI गोंयच्यो सगळ्यो ITIचेर उलयता आसतना आनी ITI कवर करता आसतना आज आमचे बरोबर आसात ITI बिचोलेचे प्रिंसिपल सर कपिल ऐगल. सर, वी वेलकम यू टू द शो. थँक यू. सगळ्या पयलीं जेन्ना आमी स्कील डेव्हलपमेंट म्हणटात, सो वॉट इज युअर टेक ऑन दीस स्कील डेव्हलपमेंट प्रोग्राम ऑर इनिशिएटिव्ह? I'm principal of Bicholi Government ITI. So Bicholi Government ITI आमचे कडेन तरेकवार कोर्सीस आसा. टोटल 17 कोर्सीस which is a mixture of engineering and non-engineering trades. And the trades are also very versatile. So this Bicholi ITI is catering to the catchment area of Bicholim Taluka and parts of Sattari Taluka and also Bades area. So every year we have admissions close to around 450 for the first year, and the total strength of the ITI is around 550 including the second year. So आमच्याकडे जे कोर्सीस जे आसा जे एज वेल एज वुमन सुद्धा येतात एडमिशन. सो अराउंड 30% आमकां वुमन एडमिशन जाता एवरी इयर. So we have courses such as stenography, beautician, sieving technology, COPA, wherein there is excellent female enrollment. आणि स्टेनोग्राफी कोर्स जी गोंयान फक्त बिचोली आणि म्हापसा आसा, दोनूच कडेन आसा. तशेंच आमचे कडेन सिवील ड्राफ्ट्समॅन कोर्स आसा जो फक्त बिचोली आणि फार्मागुडी आसा, आनीक खंय ना. सो डिफरंट अशे कोर्सीस आसा आमचे कडेन जे आमी भुरग्यांक लेटेस्ट इक्विपमेंट्स, टेक्नॉलॉजी आणि टूल्स हाडून तांकां स्कील दिवन तांकां इंडस्ट्री रेडी करतात. आणि गव्हर्मेंट इज गिविंग अस एक्सलंट सपोर्ट इन प्रोक्युरिंग ऑल दीस थिंग्स विथ द हेल्प विथ द सपोर्ट ऑफ आवर डायनेमिक चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल श्री प्रमोद सावंत सर, आवर डायरेक्टर श्री SS गांवरेन, आवर सेक्रेटरी श्री प्रसाद लोलेकर. वी हॅव टेकन मेनी इनिशिएटिव्स इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करपाक, बरें दिवपाक भुरग्यांक ट्रेनिंग, आनी लॉट ऑफ थिंग्स एंड इनिशिएटिव्स हॅव बीन डन इन द ITI. When we discuss about ITIs, first and foremost important point is what this ITI has done for its students or what students has done for its ITI. I'm talking about some innovation or any important projects which you have done in your ITI Bicholim. The important projects we have done, we have a trade called as solar technician, which is also available in very few ITIs in Goa. So this solar technician is a modern age trade. So in this trade, we have done some solar installations in the ITI. Example, in the office and all, we have installed solar cells. So we harness the solar energy, and to show some, harness करून सोलर एनर्जी हार्नेस करून आमी ते सेविंग्स मातशें केलां आमी. सो तो एक प्रोजेक्ट केला. कॅन्टिनान घातल्या सोलर सेल्स, ताज्या वर्कशॉपान घातल्या सोलर सेल्स. आणि इवन इन वेल्डिंग ट्रेड, इन ऑर्डर दॅट भुरगें फ्युम्स आसता पळय ताका एक्सपोज बी जाता म्हणून आमी ते इट इज अ सॉर्ट ऑफ ऑक्युपेशनल हेल्थ सेफ्टी हॅझार्ड आसता न्ही. सो कन्सिडरिंग दॅट वी हॅव इन्स्टॉल्ड सम स्मोक एक्स्ट्रॅक्टर्स, सो ते भुरग्यांक एक्सपोजर जावपाक जायना म्हणून. सो दीस इज वन लेटेस्ट थिंग वॉट वी हॅव डन. आनी त्या भायर भुरग्यांक आमी एवरी इयर 4 वीक नाल्यार 5 वीक नाल्यार 6 वीक इंडस्ट्रीन धाडटा फॉर ऑन द जॉब ट्रेनिंग. सो तांकां एक्सपोजर मेळपाक ऑफ शॉप फ्लोर. So this is practice is going in every ITI, also in Bicholim ITI. Almost 100% of the trainees have gone to industries, different organizations, office. Example, stenography as a तांकां आमी government officeani धाडटा so that they get that experience and exposure. Yeah. So all in all we have ani always there is a effort of the government or department and ITI to provide the best facilities to the trainees. Our toilets जावं ना आनी कितें जावं, infrastructure, equipments, even इंडस्ट्रीचे ट्रेनर येवन सुद्धा एक दीस सेशन बी करून अशें मोटिवेशन वॉट एवर अशें केल्ले आसात प्रोग्राम्स खूब ITI. When we discuss about ITIs, so along with innovation, there is always a special and key moment in each and every ITI. तुमच्या बिचोले ITIतलो असो कितें स्पेशल और एक की मुवमेंट तुमी सांगपाक शकतात? कारण होच तो स्पेशल मुवमेंट आसता जो बाकीच्यांक इन्स्पायर करता आनी चडांत चड एडमिशनां करपा खातीरय मदत करता. की मुवमेंट असो तुमकां सांगपाक म्हळ्यार कितें आसा, बिचोली ITI since 2019 onwards has really taken that climb that ladder and has capacity increase जाल्या ITIची. सो 19 हे कोर्सीस नाशिल्ले ITI. आणि आमी सुरू केले सोलर टेक्निशियन सुरू केलो, मॉडर्न एज कोर्स. मल्टीमिडिया एनिमेशन स्पेशल इफेक्ट इन अनदर मॉडर्न एज कोर्स हो सुरू केलो. आणि ते जावन मागीर कोवीड जालें. दॅट वॉज अ व्हेरी बॅड फेज wherein we had very less admissions. मागीर कोवीड जावन मागीर आमी सामके शूट अप जाले इन एडमिशन्स. आफ्टर दॅट बिचोले ITI continuously for last 4 years we have been receiving the highest admissions every year. So
तातूंत आमी मागीर आमी सेंट्रल गव्हर्मेंटाची स्ट्रायव स्कीम आसा, ओके. स्किल्स स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल व्हॅल्यू एनहान्समेंट. सो ह्या स्किमीन आमकां सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे ग्रांट्स मेळ्ळे आनी त्या स्किमीन आमी ITI खूब अपग्रेड केली आनी इन 21. सो सिन्स देन आमी 2 ट्रेड्स आनीक एड केले आनी कॅपेसिटी वाडली ITIची. ओके. सो ह्या ट्रेडीन आमकां फायनान्स मेळटा. स्किम्स हॅव बेसिकली रोल्ड आउट इन गोवा ड्यू टू एफर्ट्स ऑफ अ गव्हर्मेंट, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, डायरेक्टर, सेक्रेटरी. स्किमी गोंयान आयले आनी आमकां हे भुरग्यांक बेनिफीट मेळ्ळो हाजो. बिचोली ITI जी अशी आसा, इट इज समवट क्लोज टू द हिंटरलँड्स ऑफ गोवा. सो हांगा ट्रेडिशनली ऑल दीस कोर्सीस वे देर पयलीं, पण ब्युटी सेक्टर आनी हॉस्पिटॅलिटीन कोर्सीस नाशिल्ले ऑल दीज इयर्स. सो ह्या स्किमीन हे कोर्सीस आमी सुरू केले, इंट्रोड्यूस केले आनी बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो. हॉस्पिटॅलिटीन आमी फूड प्रोडक्शन सुरू केलो आनी इन ब्युटी सेक्टर वी स्टार्टेड बेसीक कॉस्मेटॉलॉजी. सो इट वॉज अ बून लायक टू द पीपल ऑफ बिचोलीम एंड अरावंड बिचोलीम, सत्तरी एंड बार्डे. सो तांकां हें कोणाक एस्पिरेशन आशिल्लें हें स्कील घेवपाक, शिकपाक, तांकां बरें फायद्याक पडलें तें आनी बेनिफीट जाले खूब. एंड दे आर रियली ग्रेटफूल टू द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा एंड आवर डिपार्टमेंट फॉर इंट्रोड्युसींग दीस कोर्सीस. फूड प्रोडक्शन आमी कोर्स सुरू केलो पळय हॉस्पिटॅलिटीचो, तातूंत आमी टाय अप केला विथ ताज, वेरीन वी सेंड द ट्रेनीज फॉर 3 months ऑफ ड्युअल ट्रेनिंग सिस्टम. ती 3 महिने थंय शिकता, 2 महिने हांगा, परत 3 महिने थंय. सो परत आनीक फ्रेश MOU सायन केला इन द प्रेझन्स ऑफ ऑनरेबल CM ऑन द वर्ल्ड यूथ स्कील डे. ओके. सो हें तुमकां सांगपाक म्हळ्यार 21 सुरू जालें ही फूड प्रोडक्शन, तेन्ना एडमिशन्स कमी आशिल्ले, 10-12, 22 20 वाडत गेले. आतां आमकां 18-19 भुरगे आयल्यात आनी जे पयलीं भुरगे शिकिल्ले पळय ते दे आर ऑलरेडी वर्कींग ऑन क्रूज लायनर्स. हय. आनी एम्प्लॉयमेंट इन दीस ट्रेड इज 100% ऑलवेज, बिकॉज हॉटेल्स आर व्हेरी इगर टू एम्प्लॉय देम इझिली. ते धाड म्हणटा आमकां 6 म्हयन्याचो ट्रेनिंग धाड म्हणटा. सो मुवमेंट म्हळ्यार असो एक मुवमेंट तुमकां सांगूंक शकना, बट इट कॅनॉट हॅपन ओवरनायट इन एनी. देर आर मल्टिपल थिंग्स एंड समहाव वी आर एट अ पिनेकल, यू कॅन से, एट दीस स्टेज ऑफ बिचोली ITI. सो तातूंत आमी आनीक खूब अशें केल्यात. वी हॅव स्टार्टेड PMKVY 4.0 आमीच केल्या ITI बिचोलीम आनी कोणें करूंक ना. वी स्टार्टेड अ क्राफ्ट बेकर कोर्स बिकॉज ऑफ दीस इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑफ फूड टेक प्रोडक्शन. वी कूड स्टार्ट दॅट course of craft baker under PMKVY, which is a 3 months course, 3 to 3.5 months. In that, I think we have admitted 12 pass students. This compulsory eligibility taka 12 pass asa. So तांकांय बरें satisfaction मेळ्ळें तो कोर्स करून, and people and mostly all were ladies, 100% ladies. So now they are working in their wards and all. They have already started making business and running their enterprise. So it is really आमकांय बरें दिसलें ते कोर्स इंट्रोड्यूस करून. Honorable CM also tweeted in his Twitter this short video was made of the documentary of that PMKVY craft baker course. So craft baker course आतां फुडें बिचोली ITIचे डिपार्टमेंट has signed a MOU. So बिचोली ITI is covered, but Tata Technologies will upgrade the ITI by introducing courses such as 3D printing, IoT and advanced manufacturing. So they shortly, I think that shed will come up and we'll be admitting trainees in this modern age courses. They are short term courses. Okay. So ते फक्त ITIच्या भुरग्यांक न्ही, तातूंत डिप्लोमा, BE होल्डर कोणी येवन ते स्कील जाय ती तांकां आमी ट्रेनिंग दिवंक शकता. एडवान्स कोर्सेस बी ताका म्हणपाक शकता. सद्या ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स बी चालू आसा. ट्रेनरची ट्रेनिंग बी हांगा जाली 2 weeks 3 weeks. सो फुडें ते दॅट इज गोईंग ऑन विथ टाटा people. So 5 ITIs have tied up with under this MOU. ओके. हय. तर आमी जेन्ना स्कील डेव्हलपमेंट म्हणटात आनी खास करून ITI म्हणटात आनी तुमची आयली तातूंत भितर ITI बिचोली, आमी फक्त इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी जे कोर्सीस आसात ताजेच उलोवन जायना, तर वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टँड अबाउट फीडबॅक वीच कम्स फ्रॉम द स्टुडंट्स. सो वॉट इज युअर टेक ऑन स्टुडंट्स फीडबॅक, म्हणजे भुरगे कितें उलयतात जे पास आउट जातात ते, आनी दुसरें म्हणजे वॉट इज युअर ओवरऑल मेसेज टू द यूथ ऑफ बिचोलीम एज वेल एज टू एंटायर गोवा? Yeah, my message to the youth of Goa is, as our Honorable Prime Minister and our Honorable CM always say that India is a very young nation and there are a lot of opportunities. गोंयचे भुरग्यान एक स्कील डेव्हलपमेंट जावपा खातीर ITIन विजीट करून ITIन कितें कितें फॅसिलिटीज आनी कोर्सीस अवेलेबल आसा हे कावन्सिलींग घेवन तांकां कित्यान इंट्रस्ट आसा ताणें पळोवपाचें. बिकॉज देर आर लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज इन गोवा वेर देर इज एम्प्लॉयमेंट. इनिशियली तांकां एप्रेंटीस म्हणून काम मेळूंक शकता आनी मागीर दे कॅन बी एनरोल्ड ऑन द रेगुलर रोल ऑफ द कंपनी. कित्याक जाता भुरगे आफ्टर पासींग आउट ITI दे आर जस्ट लुकींग आउट फॉर गव्हर्मेंट जॉब्स आनी हें ते पळयता आनी इंडस्ट्रीन वचूंक पळयना. बिकॉज बिकॉज इट इज अ ब्लू कलर जॉब अशें तांकां सादे व्हायट कलर जॉब जाय. पण भुरग्यांक असो मेसेज भुरग्यांक आसा की भुरग्यांनी हे इंडस्ट्रीन वचपाक जाय आनी अदरवायज दीस जॉब्स विल टेकन अप बाय पीपल फ्रॉम अदर स्टेट.
सो हें सद्या ट्रेंड असो चालू आसा. सो स्टुडंट शूड फोकस ऑन गेटींग स्किल्ड आनी गेट इट टू द इंडस्ट्री, बिकॉज रोकडोच कितें तो ITI ट्रेनींग करून तो कितें सामकोच स्किल्ड आनी हें जावचो ना. यू टू होन देयर स्कील, इट टेक्स टायम. आनी थंय करून मागीर ताणें आनीक वेंचर करूंक शकता. ही कॅन गो अब्रॉड, ही कॅन बी अ एंटरप्रेन्योर, ही कॅन स्टार्ट ऑफ थिंकींग इज ओन एंटरप्रायज बिजनेस. सो कितें आवडटा तो इन गोवा अरावंड 38 काय मोर दॅन 30 आमचे कडेन तरेतरेचे स्कील कोर्सीस आसात. सो बरें कितें दिसता तातूंत करूचें. आतां बिचोली एग्जाम्पल मल्टीमिडिया आसा, सो हें मिडिया आनी हातून वचूंक शकता. सिवील ड्राफ्टमॅन जाल्यार सिवील इंजिनियर वचूंक शकता. ब्युटिशियन जाल्यार ब्युटिशियन ओन सेटअप करूंक शकता. फूड प्रोडक्शन जाल्यार आनी हॉटेल इंडस्ट्री इट इज वायडली ओपन. करेक्ट. डिफरंट वे. सो तरेकवार अशे कोर्सीस आसात. सो जस्ट अ मेसेज टू द यूथ दॅट इवन ग्रॅज्युएशन आनी हातून इंट्रस्ट ना जाल्यार यू गेट एनरोल इन द ITI आनी इट वील डेफिनेटली हेल्प यू टू गेट अ गुड जॉब एंड गेट सेटल्ड इन युअर फ्युचर. एक लास्ट प्रश्न आनी एक व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रश्न. कितें अश्यो स्पेशल गजाली तुमच्या बिचोले ITIच्या विशयी तुमी सांगपाक शकतात? कारण बिचोले ITI जशें आमकां खबर आसा, अलॉंग विथ फर्मागुडी ITI इट होल्ड्स सम प्रेस्टिजियस पोजिशन इन गोवन ITIs, अमंग गोवन ITIs. सो एनी स्पेशल थिंग अबाउट Bicholim ITI which you would like to mention here? Yes, Bicholim ITI since 2019, as I said earlier, has progressed in terms of capacity and the admissions. आणि in that period also Bicholi ITI एक नोडल ITI म्हणून हे जाली बाय सेंट्रल गव्हर्मेंट. सो 2 नोडल ITI गोंयांत आसात, फार्मागुडी आनी बिचोली. नॉर्थाक बिचोली, सावथाक फार्मागुडी. सो आनीक बिचोली ITI स्पेशली म्हणल्यार आमी अंडर विश्वकर्मा स्कीम आहा, PM विश्वकर्मा स्कीम, विच वॉज रोल्ड आउट बाय ऑनरेबल CM in Goa in September 23. तातूंत बिचोली ITI आनी बारचे ITI एज ट्रेनिंग सेंटर रेजिस्टर जाल्या. आनी आमी टील डेट वी हॅव ट्रेन्ड अरावंड 380 कॅन्डिडेट्स इन टेलर जॉब रोल, दर्जी. सो हे ट्रेनिंग दिवन तांकां आमी दीस जॉब वी हॅव डन आउट ऑफ अवर मॅन्डेट, बिकॉज ट्रेनिंग सेंटर आमी रेजिस्टर करून आमचे कडेन जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आशिल्लें त्या भायर सम इन्फ्रास्ट्रक्चर हॅज बीन गिवन बाय MSD, मिनिस्ट्री ऑफ स्कील डेव्हलपमेंट. आनी ते करून आमी सो फार 380 कॅन्डिडेट्स वी हॅव ट्रेन्ड एंड इट इज गोईंग ऑन and this will go on for another 2-3 years. ती स्कीम आसा पर्यंत हे चलतले. आनी दुसऱ्या ITI आनी अदर जॉब रोल्स केल्ले आसात, लायक गोल्डस्मीथ, कॉबलर, कार्पेंट्री. सो हो एक मातसो युनीक आमचें एक हें कशें बियॉन्ड आवर मॅन्डेट आमी एडिशनल काम आमी अशें केलें. वी गॉट इनवॉल्ड एंड आवर 4-5 टीम मेंबर्स हॅव गॉट इनवॉल्ड इन दीस. एंड इन दीस प्रोसेस ट्रेनर आमी आमच्याच भुरगे जे पास आउट जाल्ले पळय फ्रॉम टेलरींग ट्रेड तांकांच हायर केला. सो दे आर ऑल्सो गेटींग सम एम्प्लॉयमेंट थ्रू दीस. सो तांकांय विकली बेजीस एक बॅच जाता, सो तांकां आमी एंगेज करता ती बॅच घेवपाक. आनी बिसायड्स दीट दे आर ऑल्सो अपॉयंटेड एग्जामिनर, सो दे आर अर्निंग सम रेम्युनरेशन. तर स्कील डेव्हलपमेंट हाजेर उलोवपा खातीर आमचे बरोबरात आशिल्ले बिचोले ITIचे प्रिंसिपल सर कपिलकर सर. थँक्यू सो मच वन्स अगेन. थँक्यू. आणीक बिचोले ITIच्या विशयी आमी खूब म्हायती जाणून घेतली आनी त्या प्रमाणेच इन्फ्रास्ट्रक्चर, स्टुडंट फीडबॅक, वॉट आर द ऑपॉर्च्युनिटीज हेंय आमी जाणून घेतले. पळयत रावात RDX गोवा. दॅट साईदत कामत फॉर यू. थँक्यू सो मच.